Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Hoglap Jesu. Hoglap Jesu. Maiman Jesu. Maiman Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Vandan Jesu. Vandan Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवदूतो भितर सरन तिचे लागी म्हणालो, नमान देवाच्या कृपेन भरलेले सो मी तुझे सांगता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवान आपल्या पुताक जल्मोंको एक भाग्यवंत स्त्री एक देवाच्या कृपेन भरलेलेक तयार केली आणि ती जावन आसली मोरी. नमान देवाच्या कृपेन भरलेले. बाबा भयणी, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी देवाक आमच्या काळजान जिवितांत घेवन तयार करनासाव ह्या नातालाच्या फेस्ता वेळी देवान आपल्या पुता जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो आनी त्या जेजून आमच्या जिवितांत जल्मा जाय. ह्या जेजून आमच्या जिवितांत सदांच हाजीर आसा जाय आनी ह्या मारिपात आमचे जिवीत पवित्र जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी त्या जेजूच्या येण्याक बाबा भयणी हांवें आनी तुमी आत्मीक तयाराय करी जाय. थोडेच दीस उरले सोम्याच्या जल्माच्या परबेक आनी आमची काळजां आमची मनां नितळ आसा जाय सोम्याक घेवचे खातीर. आनी त्या देखून बाबा भयणीनो, आयच्या ह्या आराधना वेळार आमची काळजां देवाक समर्पया. नमान देवाच्या कृपेन भरलेले म्हळें बडव्यान मरयेक देवाची कृपा तिजे ती भरून आशिल्ली. तिजें जिवीत भाग्यवंतपणाचें जावन आशिल्लें, पवित्र जावन आशिल्लें. जेजूको आपल्या काळजांत आपल्या उदरांत घेवचे खातीर. आनी बाबा भयणीनो, आमी सकड देवाच्या कृपेन बरयल्लीं क्रिस्तांवां जाय. आज आमच्या कुटुंबांनी जेजून जल्मोंक जाय. आज आमच्या हर एका क्रिस्तांवाच्या काळजांनी जेजून जल्मोंक जाय. आज आमची कुटुंबां पवित्र जावंक जाय. जर पवित्रपण ना, भाग्यवंतपण ना आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या घरांनी, आमच्या भयणीच्या काळजांनी जेजू जल्मोचो ना बाबा भयणीनो. आनी आमचें जिवीत पवित्र जावचें ना. देवाची आशिर्वाद आमकां मेळची नात. जेजू ह्या जल्माच्या परबे वेळार रास आशिर्वादां आमकां हाडून येता. हर एक रितीन आमकां बेसांवां तो दिता. आनी जर आमचेर हीं बेसांवां पडोवंक जाय, आमच्या कुटुंबाचेर हीं बेसांवां पडोवंक जाय, आमच्या वैयक्तीक जिणेंत देवाच्या बेसांवांनी आमी बरोवंक जाय. बाबा भयणीनो, आमी सकड देवाच्या कृपेन बरोवंक जाय. तवळ देव आमच्या सांगता आसतलो. तर आज ह्या आराधना वेळार जेजूक आमचे मदें उंड्या रुपार आपोवया. उंड्या रुपार आयिल्लो जेजू आमचे काळजां ताच्या कृपेन भरून दी. आज आमची बरोल्लीं काळजां घेवन आमच्या घरा वेतेले हांव. हर एकली आराधना भाग्य धरली आमी देवाच्या कृपेन भरतले हांव. सोम्याक आमी संवसाराक दितले हांव. आज हेंच देवाचें आपोवणें म्हाका आनी तुका. तर ह्या आराधना वेळार जेजू आमच्या काळजांनी येवन दी. कृपेचीं आशिर्वादां भरून दी. आमचें काळीज, आमचें कुटाम, आमचें जिवीत तो पवित्र करून दी म्हण मागया. दिंबेर पडया आनी जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ.
ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಾಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. कृपेचो सागर, मोगाचो दर्यो, हजारों हजारों लोकांक तांच्या काळजांनी मोग भरलेलो सोमी हुंड्यार पार तुज्या आनी म्हज्या मुखार आदार आसा. जायत्यांनी ह्या जेजूक देखलें, जायत्यांक ह्या जेजून आपडलें, जायत्यांची दुकां ताणें पुसलीं, जायत्यांची पिडा ताणें गुण केली. जायत्यांक ह्या जेजून मोग दिलो. जायतीं काळजांतलें भिरांत त्या सोम्यान कान उडयली. जिवितांत आकांत खंत टेन्शन हर एक दीस मुखले घडी कितें म्हणल्यार खंतीन बुडोवन गेल्ल्यांक जेजू परवसो जालो. धैर्य मेळ्ळें, कित्याक त्या जेजून तांकां मोग दिलो. देवान असो तराचो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें संवसारांत धाडलो आमचो मोग करच्या खातीर, आमकां जिवीत दिवच्या खातीर. वय बाबा भयणी, पातकाची बंदड मनशाक हर रितीन रेवोड घालनासली. मनीस पातकाच्या गुलामपणांत सांपडलो, वद्दाडतलो. आनी जेजू आयलो, पातक्यांक ताणें सुटका दिली. देवसाराच्या बंदड्यांतल्या मनशांक सुटका दिली. ह्या फुडें खंयचीच पातकाक जैत ना, बगार देवाच्या मोगाक आनी मोगाचें रूप जावन आसल्या जेजूक जैत. बाबा भयणी, ह्या सोम्याचेर आमी दिश्ट घालया. आमी पातकांत आसांव, आमी बंदडेंत आसांव, आमी अस्कतकांत आसांव, आमी कंतीत आसांव, आमी बेजारांत आसांव, आमी पिडेंत आसांव, आमी दैत्य रितींनी कश्टांव, विघ्नां अनुवादां सांपडल्याव, संवसाराच्यो जाडायो आमचेर आसात. कुटुंबाची बंदड आमकां आसा, कुटुंबाचे जायते समस्यांनी शिरकोवन गेल्या. बाबा भयणी, जेजू चडशी आमी या, ताका भेटून दिवया, आमचे जिवीत ताका भेटोवया. ह्या जेजून असो म्हणलें, हे हांव म्हजे सरशी कश्ट येयल्या न्हू, वजान वयतले न्हू, हांव तुमकां विशेव दितलो. सोम्याचें आराधन करया. ह्या सोम्याक आराधन करतना तुजी पातकां बोक्स जातलीं.
या सोम्याक आराधन करताना तुझे कष्ट हाळू जातली, एक सोम्याक आराधन करताना तुझी पिडा गुण जातली, या सोम्याक आराधन करताना तुझे समस्ये न पैंस जातले. बाबार्थान जेजू मुखार दिंबेर पडू, समर्पण दी तुझें जिवीत, समर्पण दी तुझें कुटुंब, समर्पण दी तुझी जिणी, तुझे समस्ये कंत बेजाराई सक्कड सोम्याच्या पांयां तिणें पेटोवन दी. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ವಂದನೆ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ ಆರಾಧನೆ अर्घांचेतो क्लापचेतो हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुझ्या रस्त्याच्या जीविताच्या कष्ट विघ्नार अनवरण आमकां थंय सुटका दितल्या पातकाच्या बोक्साने देवाच्या मोगाचो वाळून वयले या संवसारान बरी एक आमची काडसां आपडतले जेजू आराधन तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವನೇ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡುವಂತ ದೇವರೇ, ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ. ಪ್ರೇಸ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ವಿ ಅಡೋರ್ ಯು Jesus, Jesus, we adore you. Touch us, Lord Jesus, touch our heart. Come into our heart, Lord Jesus, touch us. Jesus, Jesus. बुश्यां बाबा बहिणीनो, इकडे बोरू आमचे जीवित जेजू मुखार हाडया. बाबा बहिणी, तुझे मुखार आनी म्हजे मुखार आसा उंड्या रुपार जेजू. 2000 वर्सां आदीं हो जेजू गलिल्याच्या रस्त्यांनी चलुल्लो. लोक ताका आपणो गुरडतालो. जायते जण त्या जेजू लागीं वचून रडताले. जायते जण ताची उतरां आयकताले. दर्या देगांनी गेलो थंयसरी त्या लोकांक ताचेर दिश्ट गेली, ताची उतरां आयकली. भूक लेकीन आसतना लोक ताच्या फाटल्यान गेलो आनी आस जेजून उंड्याचें असर हें करून ताचें पोट भरलें, ताका भूक थांबयली.
ह्या जेजू लागी वेताना कोणा पुरो जावंक नातल्ले तांकां न्ही समेत पडनातली जेजू ते तांकां संतोश मेळटालो एक घडयेभर तुज्या जिविताचेर दिश्ट घाल तुज्या जिवितांत तूं कश्टातना तुज्या जिवितांत तूं सलवणेर आसतना तुज्या जिवितांत तुवें एक दीस रडोन मागतना तुज्या जिवितांत एक दीस तूं एकसुरपण भोगता आसतना तुज्या जिवितांत चक्रांनी तुका सांडून घाल्ल्या वेळार हो जेजू तुजे संगत चलतना कठीण बेजारार कठीण आतल्या वेळार ह्या जेजून ती काळजांत तावन ताची बुजावणीची उतरां तुजे लागीं उलयतना बाबा भयणी तुका भोगलो संतोष उडासाक हाड नमान कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे संगता आसा वय बाबा भयणी देवाची कृपा म्हजे ती वाळली तेन्ना देव म्हजे संगता आसलो म्हज्या जिवितांत तो आसलो मरयेच्या जिवनांत कसो जेजू आयलो त्याच जेजू म्हज्या काळजांत जागो सोदलो आनी हांवें ताका जगो दिल्लो जायते फावटी आनी म्हाका संतोश भोगल्लो एक घडी भर तुज्या जिवितांत उडास कर ह्यो संतोशाच्यो घडयो आनी देवाक अर्गां दी तुमची जाप अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यांचे सो अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यांचे सो सगळ्या मनशाकडच्या सोडवणे खातीर देवाच्या योजना प्रमाणे म्हज्या जिवितांत आयिल्ल्या मोगाळ जेसू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यांचे सो ह्या संवसारांत तुका जल्म दिवचे खातीर मोरये मायेक तयार करना तिचें काळीज कुरफेन भरना फातका विने जल्मोंक फावो केल्ल्या मोगाळ जेसू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यांचे सो तुज्या मोगाळ सोडवणेच्या योजनांत आमकां भागीदार करना आमकां तुज्या कुरपेन भरना आमकां तुज्या सारकेचे केल्ल्या मोगाळ जेसू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यांचे सो मोरयेचो कुसो तुवें पवित्र करना मोरयेचें काळीज तुजें तेंपल करना आमकां तिचे वरीस तुज्या दैवी कृपेची भागीदारां केल्ल्या मोगाळ जेसू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यांचे सो मनशा मदें आमचे मदें आयिल्ल्या मोगाळ जेसू मनशा रुपार आमचे थंय आयिल्ल्या मोगाळ जेसू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यांचे जेसू तुज्या काकुळतीन आमचे सर पातकां बक्षिल्ल्या मोगाळ जेसू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यांचे सो आमचे थंय आसची सर पिडा शिडा तुवें तवळ तवळ गुण केल्ल्या मोगाळ जेसू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यांचे सो जाकेवा सकला देव म्हणून तुवें सांगलें तशें आमच्या जिवितांत पुता तुवें तुज्या जिवितांत हांव येता म्हूण तुवें आमकां सांगल्याक अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यांचे सो मोरी आनी एलिझाबेथीची कूस तुवें पवित्र केल्ले बरी आमच्या सर्व स्त्रियांक आनी भुरग्यापणाचें देणें दिवन आवयपणाचें भाग तांकां दिल्ल्याक अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यांचे सो तुज्या जल्मा वेळी गोवळ्यांक शांती समाधान दिल्ले बरी आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांनी शांती समाधान तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यांचे सो 40 दिसांनी 40 राती उपास करून देवसाऱ्याच्या ताळण्याचेर तुवें जैत वेलें आनी आमी सगळ्यांनी पातकाच्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आमकां वार्ता केल्ले खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यांचे सो बाबा तावन अभिषिक्त जावन ह्या संवसारांत येवन आमकां एकल्याक पवित्रत्मेचें देणें दिवन अभिषिक्त केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यांचे सो आमी पिडेन पडल्या वेळार सर्व आमची पिडा तुवें गुण केल्ले खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यांचे सो आमच्या कुटुंबांनी तुज्या दैवीक हाजीरपणान
शांती समाधान दिवन आमचेर आशीर्वाद उतरले खातीर अर्गान होगलाब तुका सुमयाचेसु येवकारिस्ताच्या पवित्र साक्रामेंता मदी पांत आमचे आत्मीक काण जावन तुवें तुकास दिवन आमचे जिवीत बळादी केल्ले खातीर अर्गानी होगलाब तुका सुमयाचेसु हर एक पावटी आमचे कश्ट आमचे दुख आमची कणबेजाराई आमचे मोतीची सर्व कितें बेजाराई आनी समस्या तुजे ते घेवन येयल्ल्या वेळार सगळें तुवें हाळू केल्ले खातीर अर्गानी होगलाब तुका सुमयाचेसु आमी एक सुरे आसतना आमकां कोणूच ना म्हूण भोगता आसतना तुवें आमच्या जिवितांत आमचे संगी चलोवन तुजें सांगातपण दिल्ले खातीर अर्गानी होगलाब तुका सुमयाचेसु आमच्या दिसपट्ट्या वावरांत आमचें कितें काम करता त्या हर एका कामांत आनी आमच्या बेसाच्या जिवनांत तुवें आमकां बळादी केल्ले खातीर अर्गानी होगलाब तुका सुमयाचेसु बाबा भयणीनो एक घडी भर आमी गितां रुपार सोम्याक अर्गां दिवया सोम्यान आमचे खातीर केल्ले हर एक उपकार आमी उडासा काडया आनी त्या सोम्याक आमी स्तुती गावया नामान तुका मोरये नामान आमचे माये नामान तुका मोरये नामान आमचे माये नामान तुका राणये नामान आमचे माये नामान स्वर्गारणिये नामान आमचे माये कुरपेन तो भरल्याय शेगुणानी नेटल्याय कुरपेन भरल्याय शेगुणानी नेटल्याय कुरपेन तो भरल्याय शेगुणानी नेटल्याय कुरपेन भरल्याय शेगुणानी नेटल्याय कुरपेन तो भरल्याय शेगुणानी नेटल्याय कुरपेन नेटल्याय शेगुणानी नेटल्याय स्त्रिया भितर तूं सदैव जाल्याय स्त्रिया भितर तूं सदैव जाल्याय नैया भितर तूं सदैव जाल्याय स्त्रिया भितर तूं सदैव जाल्याय नामान तुका सोमिया नामान तुका धनिया नामान तुका सोमिया नामान तुका दुनिया नामान तुका क्रिस्तराया नामान आमच्या सोडवंतारा नामान तुका क्रिस्तराया नामान आमच्या सोडवंतारा नामान तुका सोमिया 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 नामान
सोम्या नामान तुका सोम्या हालेलुया 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 दोन दिसा आदी एका कामान एका व्यक्तीक हांवें फोन केलो आनी फोन घेतल्या त्या व्यक्तीची पतीन तिणें फोन घेतलें आनी कितें करना साय म्हण विचारलें ती म्हणाली फादर नातालांच्या फेस्ता गेल्लेशें घर नितळ करी हांव म्हणून कामार आसा म्हणून लागली बाबा भयणी जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत येताना काळजाच्या वेळेपणान म्हज्या जेजूक हांवें घेवंक जायना देवाचो पूत तो पवित्र स्वामी इजया प्रवादीच्या पुस्तकांत तें दर्शन आमी पळयता दळबारांच्या देवाक दिकलो इजया प्रवादी म्हणटा हा हा म्हज्या देवा हांव मेलो म्हज्या मेळेपण म्हज्या काळजाचें मेळेपण म्हज्या जिवेचें मेळेपण म्हज्या जिविताचें मेळेपण हांव मेलो म्हणा लागलो इजया प्रवादी कित्याक पवित्र देवा मुखार ताका भोगलें आपुणी किरकोळ मनीस मेळो मनीस बाबा भयणी अरे एक दीस म्हज्या जिवितांत जेजू येताना हांव कशें जियेता म्हज्या जिवितांत कितलीं पातकां म्हज्या काळजांत वयता देवाचे बिडार तावनचे म्हजे काळीज पातकाच्या खतांनी बरोवन गेलां गे आनी असल्या मेळेपणान म्हज्या सडवंडराक हांव घेवंक तयार जालां गे ही घडी भर चिंतया बाबा भयणीनो अस्कत मनीस आमी मेळ्या ओंटाचे मनीस आमी मेळ्या हाताचे मनीस आमी मेळ्या जिबेचे मनीस आमी मेळ्या मोनाचे मनीस आमी कित्याक आमी सुकोन पडटा आमचे अस्कल काय न्हय आमी जायती पातकां धरता देवा मुखार परत परत आमी पडटा आनी कशें भावा भयणी दळबारांच्या देवाक म्हज्या मेळ्या काळजांत हांवें घेवचें खुमसारता हांव कसो हांवें ह्या दिसांनी आनी ह्या खातीर म्हजे काळीज हांवें नितळ करीचे रडाचे म्हजे पाताक एक घडी भर आमी देवा मुखार कालतच या भावा भयणीनो ह्या पवित्र परबेक तयारी आमी करता आसतना येदे व्हडले नातालांचे फेस्त आचरण करता आसतना म्हज्या सोम्याक भावा भयणी केदींच हांवें वा तुमी मेळ्या ओंटांनी मेळ्या काळजांत मेळ्या चिंतपांत आनी मनांत हांवें घेवंक जायना म्हजें काळीज म्हजी जिणी म्हजें मन नितळ जायचंय हे घडी भर आमी केल्ली सकट पातकां उडास करया देव आमकां बक्षिता देव काकूळदार ह्या खातीर जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो म्हज्या आनी तुजे पातकाची कथा आपल्या रक्तान धुवन काडच्या खातीर आमकां सगळ्यांक ताच्या मोगाच्या वेंगेंत आरावन घेवच्या खातीर आमची पश्चातापाची दुखां आमच्या दोळ्यांतली घाण उडोवच्या खातीर आनी संतोशाचें तेल आमकां मागच्या खातीर उस जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो ताचे मुखार आमी एक घडी भर आमची पातकां आमी उडास करया आनी बोगसाने मागया तुमची जाप सोम्या आमकां बक्षी सोम्या आमकां बक्षी
सम्या तुझ्या दैविक स्वरूपान आम्ही जियेनातल्या खातीर सम्या आमकां बक्षी तुझ्या उतराक आनी कुशेक काल जावन आमी सलानातल्या खातीर सम्या आमकां बक्षी तुझ्या दैविक प्रेरणाची तवळ तवळ आमी अलक्षा केल्ले खातीर सम्या आमकां बक्षी आमची कूड आनी आत्मो तुझे दैविक तेंपल जावन आमी सांबाळिनातले खातीर सम्या आमकां बक्षी सगळ्या काळजान सगळ्या मनान आनी सगळे शक्तीन आमी तुजो मोग करिनातल्या खातीर सम्या आमकां बक्षी संवसारी वस्तूंच्या आशेन बरोवन आमी तुजो दैवीक सांगात सोडुल्ले खातीर सम्या आमकां बक्षी तुजी दैवीक कृपा आमचे तुवें उतरली आमी विभाड केल्ल्या खातीर सम्या आमकां बक्षी आमचे बेसाचे कायदे आमी पाळी नासतना आमचे बेसाचे जीवन मेळेपणान आमी जियल्ले खातीर सम्या आमकां बक्षी कुटुंबांतली आमची जबाबदारी तुवें दिल्ली ती पूण ही जबाबदारी आमी सांबाळी नासतना आमच्या जबाबदारींत आमी नाजागृतकायेचे जाल्ले खातीर सम्या आमकां बक्षी बऱ्या जिणेची देख आमी दिवच्या खातीर तुजीच देख आमी घेवंक फावो केले तरी आमी बरी देख दिनासतना चलले खातीर सम्या आमकां बक्षी हेरांत आमी जायते फावटी दारूण जावन हेरांक आमी बक्षिनातले खातीर सम्या आमकां बक्षी हेरांच्या गरजां पावचे तितले तुवें म्हाका दिल्या रे म्हजे काळीज घट करना हेरांच्या गरजांक हांवें पावनासतना जियेल्ले खातीर सम्या आमकां बक्षी म्हज्या जिवितांत राग मोसोर द्वेश जिद्द हंकार गर्व वडपण असलें घेवन हांवें तुजें तें म्हज्या गर्वान चलले खातीर सम्या आमकां बक्षी म्हजे जीव म्हजे वांट म्हजे मन हे सकड हांवें पवित्रपणान सांबाळी नासतना मेळेपणान हांवें जियेल्ले खातीर सम्या आमकां बक्षी काळजांत तावन एक घडी भर आतां हरी एक आमच्या पादकाच्या बक्षांनी जोडया मुतीन तावन आमी काकुळत म्हजी करये देवा काकुळती सोदूं सागो पातका म्हजी दोन काळणी तळ म्हाका कर हिमा प्रसड धोवो म्हजी करये देवा काकुळती सोदूं सागो पातका म्हजी दोन काळणी तळ म्हाका कर इमा प्रसड धवो एक नितळ काळीज रोसून दी देवा तुजो सदां सावे मोकोरूं पातकां तावन सदां हांवें पयस रावों सदांच तुजो सांगा सोदूं काकुळत म्हजी करये देवा काकुळती सोदूं सागो पातकां म्हजी दोन काळणी तळ म्हाका कर इमा प्रसड धोवो इकडे बरोबर रावया देवाचें उतर आयकोव्या लुकाचो वांजेर अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 30 आनी 3 सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं
जय सुवासो लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसो मिया 6व्या महिन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलेयाच्या नजरेत नावाच्या शहरांतले एके अहंकारी सरशी पाठयले. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्ले. ते अहंकारीचे नाव मोरी. देवदूत भितर सन तिचे लागीं म्हणा लागलो, नमान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळेच शर्मेली आनी हो नमान कसलो जावयेत म्हूण चिंतून आनी आपणा इतल्या चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हणलें, भियेनाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेसावन एका पुता प्रसूत जातली आनी तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरी जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत सपूत म्हण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बाप दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदां काळ तो राजवट चलयतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. देवाची उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. इकडे बरबश्या जेजू एक दीस दर्याच्या देगेन चलोन येतालो. भविष्य आमी थोडे पटी कांय बिचाच्या देगेन चलोन येता तशें एकलो तो चलोन वेतालो. थोडे मनीस ताका दिसले, तेणें थोडे चलोनातले, पूण एक कडेन दोग ते 6 जाण मनीस जाळां सोमाकार नासले. जेजून तांकां पळयलें, सीदा तांच्या लागीं गेलो आनी म्हणूंक लागलो तांकां, हे तुमी कालां करता तांकां, तुमी म्हज्या फाटल्यान या. तुज्या फाटल्यान आमी कित्याक येचय? कालां आसा, तुमी हे म्हजें सांगता, मागीर कळटलें तुमकां. सगळे सोडले गेले. आनी थोड्या वेळान जेजू तांकां सांगता घेवन वाटेन चलोन येताना एक चॅक पोस्ट मेळ्ळें. सुंकादा कट्टे म्हणटात, चॅक पोस्ट. आनी थंयसर एकलो मनीस टॅक्स दिया, तुमचे टॅक्स दिया म्हणा लागलो. टॅक्स? तूं आमच्या सांगात ये, हे सकट सोड न्हू, तूं ये साहेब आमच्या सांगात ये. गेलो. कोण ते गेल्ले? मासली धरतले, पागी, बोटीकार न्ही, मासली धरतले. कितलेशे काप आसले म्हाका गोत्तू ना. आनी हो हांगा बसून पयशे मेळटलो. लोक सकट ताका अन्नाडी, पातकी, अलेंब्रा म्हणटाले. ह्या मनशांक जेजून कित्याक आपयलें? बाबा भयणी, ह्या मनशांक कित्याक जेजून आपयलें? आमी भविष्य आमच्या पिरगत गवळी परिस्थितींक चुनावण करतना आनी कितें आमी करतना आदले मोठा कोण शिकपी आसा, कोण हुशार आसा, कोण इल्लो पयशांनी घट, आमी परत थोडी पळयता. तो कांय पापासो गोत्त बसता फाटल्यान, उलयना, शिकप आसा की गोत्त ना ताका. येता बिरमोद फाटल्यान बसता, येता. कित्याक आमी चिंता, ना हो शिकलो, हो बुद्धोन तो शिकोना. बाबा भयणी, देवाच्या मंडवळींत पळया विचित्र विस्तेर. देव हो साद्या मनशांक विसता. देवाक संवसाराची बुद्धोन काय नाका, देवाक संवसाराची डिग्र नाकात. देवाक जाय एक नितळ आनी कालतें काळीज. देवाक जाय एक नितळ आनी कालतें काळीज.
देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडून चिंतलें. म्हजो पूत संवसारांत खंय जल्म वतलो, हेरोदेच्या रावळेरांत गे, पिलाताच्या रावळेरांत गे, या हेर कोणी व्हडल्या रायाच्या रावळेरांत गे, ना. ताणें ताच्या पुताक जल्मोंक ताच्या दुताक धाडलें नजरेताचे एका साद्या स्त्रिये लागीं. ती भोवशा कांय इल्ली घरचें काम करनासली, कांय इल्लीं वस्त्रां शिवून आसली, आनी देव त्या बडव्या तिचे लागीं धाडटा आनी तो बडवो वेता म्हणटा तिचे लागीं नमान कुरपेन भरलेले, नमान कुरपेन भरले. हांव हांव हळडेंतली सादी स्त्री, शिकोना, कांय गुंतूनातली, नमान कुरपेन भरलेले, सर्वेच पोर तुजे सांगाता आसा, तूं बळा आदीक देव तुजे सांगाता आसा. एका साद्या स्त्रियेक बाबा भयणी पळया ती देवाची विंसवणूक. देव विचित्र रितीन आपलें येवजन जारी करता. देव विचित्र रितीन मनशांक विंसोवन काडटा. ही देवाची वाट. मातेवचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 25-26 अशें म्हणटा. बापा, सर्गा संवसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुद्धवंतांत तुवें लिपोवन दवरल्यो संगती, यसर संगती ल्हानांक उगडापे केल्ले खातीर हांव तुका अर्घां दितां. जेसू म्हणटा पळया, ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ले खातीर हांव तुका अर्घां दितां. वय बापा, तशें करूं तुका बरें दिसलें, तशें करूं तुका बरें दिसलें. वय बाबा भयणी, देवाची वाट तशीच. देवाच्या मुखार आमी इतलीं जाणां आसा, आमचे पैकी कोण बुद्धवंत, कोण शिकपी, कोण हुशार. तुमी चिंतला जावं पुरो, आमचो विकार थियोलॉजी शिकला, आमी हें केलां, तो हांगासर तो बरो हुशार. बाबा भयणी, हांगासर तुमच्या विकाराच्या की चड बुद्धवंतांनी देवान विसतलीं हांगासर आसात. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देवाची जाणवाय केवळ विकाराक दिवंक ना, देवाची जाणवाय केवळ गुरकाराक दिवंक ना, देवाची जाणवाय त्या ऑफिसराक मात्र दिवंक ना, देवाची जाणवाय एका कलत्या काळजाच्या मनशाक दिल्या. कोणा मनशा ती देवाची कृपा वस्ती करता, तसल्या मनशाक देवाची जाणवाय दिल्या. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून बाबा भयणीनो, मोरयेक देवान विसली न्ही तिच्या शिकपा खातीर, न्ही तिच्या बुद्धवंतकाय खातीर, न्ही तिच्या ग्रेस्तकाय खातीर, बगार देवाची कृपा तिचे ती आसली. ती देवान काळजान ग्रेस्त जावन आसली. आनी आज बाबा भयणी, देव म्हजे तावन आनी तुजे तावन आशेता तेंच. तुका आनी म्हाका ह्या संवसाराच्यो डिग्र्यो नाका. देवा मुखार आमच्यो डिग्र्यो, आमची ग्रेस्तकाय, आमचे व्हडपण, आमची बुद्धवंतकाय देवा मुखार कांयच गरज ना. बगार देवाची जाणवाय ती सदेपणाची देवाक जाय. एक कालतें आनी नितळ काळीज. कोरिंतकारां बरयल्लें पत्र, पयलें पत्र अध्याय 1 वाक्य 1 सांगता, पवित्र पुस्तक अशें सांगता, जाणाऱ्यांची जाणवाय हांव नाश करतलो, जाणाऱ्यांची जाणवाय हांव नाश करतलो, बुद्धवंताची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो. आज आमच्या ह्या संवसारांत जायते जाणारे आसात, बुद्धवंत समजितात. आज मनशांचे कश्ट लेखीन आसतना आपुणूच बुद्धवंत, हांवें केल्लें सक्कड जाता, हांवें केल्लें सक्कड चलता म्हणलें बरी. दुबळ्यांची हक्कां मोस्तून आज मनीस कश्टांनी इतले वळवळतना आमी पळयता. संवसारी बुद्धवंतकाचे मनीस आपलें हट्ट धरून सगळें करतात. पूण देव कितें, देवाचें उतर कितें सांगता, देवाची ती आज मनशाची जाणाऱ्याची जाणवाय हांव नाश करतलो, बुद्धवंतकाय बुद्धवंताची व्यर्थ करतलो. परत सांगता आमकां मुंदरसून, आमच्या संदेशाच्या पिसाय मुखांतर सत्मांतल्याचे तारण जोडून देवाची खुशी जाली. आमच्या संदेशाच्या पिसाय मुखांतर जे संवसार पिंता पिशेपण, देवाचें उतर आतोड्या मनशां पिशेपण जालां.
ते मिसा येता ती गरजेक येतात आनी हे पिशेपण आमकां तें प्रकाल्याक 4 कास आसल्यार जाले आमकां तें देवाचें उतर सांगता पिसाय मुखांत्र सत मानतेल्यांक तारण सोडूंक देवाची खोशी जाली कालतेपणांत पयलें बाबा भयणीनो दुसरें आज नामान कुरपेन भरलेलें सर्वेस पोर्तुगेज सांगता कुरपाकय तावन येता कुरपा देवा तावन येता देव कुरपेचो दातार मनशां तावन कुरपा हे वळना कुरपेचो दातार देव पवित्रत्म्यांत ती कुरपा वळटा आनी त्या देखून कोण मनीस कुरपेन भरला ताचे ती पवित्र आत्मो जी येता देखून मोरयेतय पवित्रत्म्यान ती भरली आनी ती कुरपेची सागोर जाली आनी ती पवित्र जाली देखून लतिनांत मी म्हणटा देव कुरपेचे माये जानवायाच्या सिंहासना सैमाच्या कथाबीन गर्भ सांबाळले रणये देवाचें आजीरपण तिचे ती आसलें बाबा भयणी मोरयेतीन देवाचें आजीरपण आसलें कित्याक मोरी देवाच्या कुरपेन भरल्ली देखून सांगता ती बडोवप देवाचो पवित्र म्हूण तुजेर येतलो परमोन्नती सकत तुजे सावळी घालतली हर एक क्रिस्तांव बाबा भयणीन आमी देवाच्या कुरपेन भरलेले जावंक जाय हांव आनी तुमी हर एकलो देवाच्या कुरपेन भरलेले जावंक जाय आमी पवित्र आत्म्याची बिडां जावंक जाय जर देवाच्या कुरपेन आमी भरलेले तर देवाची आशिर्वादां आमचे थंय वाडटलीं देव आमचे सांगता आसा जाय गॉड विथ अस देव आमचे सांगता आसूंक जाय कोरिंथकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 सांगता पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणात की बाबा भयणीनो हांव आनी तुमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां उडास दवरया देवाची कृपा आमची ती भरून आसा थंय परत आमी पळयता रोमाकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 8:14 वाक्य आमकां सांगता जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता ऐका जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं आमकां कोण सोलोवन व्हरता सैतान सोलोवन व्हरता की आमकां देव सोलोवन व्हरता की देवाचो आत्मो सोलोवन हें आमी बरें करून चिंतीत जाय बाबा भयणीनो संवसार आमकां चलयता की पयशे आमकां चलयतात की संवसाराच्यो आशा आमकां चलयता की घर वांकार आमकां चलयता की वा देवाचो आत्मो चलयता खंयचे आमकां चलयता हें बरें आमी चिंतीत जाय देवाचो आत्मो आमकां सोलोवन व्हरता देखून आमी देवाचीं भुरगीं तो आमकां देवाचीं भुरगीं करता आनी आपणा बरीस देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हूण उलो मारशें करता आनी देवाची भुरगीं म्हणून रुस्वाद दिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा भयणीनो आमी देवाची भुरगीं पवित्र आत्म्यान आमी भरून आसलेलीं जाय देवाच्या कृपेन भरून आसलेलीं जाय आमी बापा म्हूण उलो मारचे तसली जाय देवाची भुरगीं आनी त्या देखून आमकां देव कृपा दिता कोरिंथकारां बरयल्लें पत्र दुसरें पत्र अध्याय 12 वाक्य 9 सांपावल आमकां सांगता म्हणजे ती हसकत काय आसा दूख भोगता हांव कश्ट भोगता पूण देवाचो म्हाका ती सांगता म्हजी कृपा तुका पुरो म्हणटा देव म्हजी कृपा तुका पुरो म्हणटा मनशाच्या हसकत कांयत म्हजी सकत तूं दिसून येता म्हणटा देव मनशाच्या हसकत कांयत म्हजी सकत दिसून येता मनीस सादो कलतो अस्कत जातना देव ताचे थंय बळवून जाता भावा भयणीनो आज ह्या नातालाच्या पेस्ताक आमी तयारी करनासा जेजूची सकत मागया देवा जेजू आमचे ते बळादीक जावं दी सोम्याची सकत आमची ते बळादीक जावं दी आमी नातालांचे पेस्त आचरण करता आसतना आमचे थंय देवाचो आत्मो बळादीक जायचे घरान मोग बळादीक जायचे घरान बरेपण म्हळ्यार बळादीक जायचे न्हय संवसारी संगती बळादीक जावच्यो आमच्या घरान मागणे बळादीक जायचे आमचे ती भक्त बावार्थ बळादीक जायचे देवा ती बरवस बळादीक जायचे एकामेका ती माया मोग एकामेका कुमो करचे तसले बरे मन बळादीक जायचे ते आमचे क्रिसमस देखून आज मागया एक घडी बरो आमी सोम्या कडेन सोम्या आमकां बळादीक कर
आमी अस्क जावन आसा आमची ती तुजी कृपा तडीपटी बळादीक जायना आमी संवसारी संगतींनी बुडोवन गेल्या अहंकारांनी गर्वान बुडोवन गेल्या सोम्या आमकां बळादीक कर आमची त्या सामाजीक कडेन बरो आमी भेटोवया मागया आमी पयल्या पवित्र सभे खातीर आमी मागया देवाच्या कृपेन भरलेली पवित्र सभा हा संवसाराक जाय देवाच्या कृपेन भरलेले आत्मीक वडील आमकां जाय देवाच्या कृपेन भरलेले बिस्पू आमकां जाय देवाच्या कृपेन भरलेले याजक आमकां जाय देवाच्या कृपेन भरलेली धार्मीक आमकां जाय आमकां डिग्री शिकल्ले धार्मीक वडील आमकां नाका गरज ना त्यो डिग्र्यो गरज ना म्हणटा सोमी फकत सोम्याक जाय कालतें काळीज आनी असली धार्मिकां आमकां जाय हर एका याजक आनी धार्मिकांनी गोवळ्यांनी आज देवाच्या कृपेन भरली जावच्या पसत मागया आज आमची सगळी पवित्र सभा आमी हर एकली लायक आमकां एक एक जागो आसा पवित्र सभे जबाबदारी आसा हर एकली आमी ह्या संवसारांत भावा भयणीनो पवित्र सभेचे सांदे आमकां दिल्ल्या जबाबदारी पाळटतना आमकां वडपण बुदवंत काय ग्रेस्त काय नाका आमच्या गोळेक मंडळींनी पयशे आसले बुदवंत कितें गरज नात देवाच्या कृपेन भरल्ले आमकां जाय देवाच्या कृपेन भरल्ली आवय बापूय जाय देवाच्या कृपेन भरल्ली आज जबाबदारीची मनशां जाय पवित्र सभा देवाच्या कृपेन भरली जावच्या खातीर मागया मोगळा जिजो तुजी कृपा वाळाशी कर पवित्र सभा तुवें आमकां दिलाय तुज्या कृपेन ती भर सोम्या बळादीक जावच्या खातीर ह्या संवसाराच्या सक्तीचेर झुजचें आसलें बळ आमकां पवित्र सभेच्या वडिलांक आनी आमकां हर एकल्या दी जेजो तुजी कृपा आमी मागता मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा आमच्या सर कुटुंबा पसत मागया बाबा भयणीनो आमच्या कुटुंबांनी नातालाच्या पेस्ता वेळार जेजून जल्मोंक जाय आनी जेजून जल्मोवच्या खातीर संवसाराची ग्रेस्त काय नाका 2000 वर्सां आदी जेजू जल्मोवन येतना एक घरान ताका जागो मेळ्ळो ना ताका एका गोरवाच्या गोठान जागो मेळ्ळो कित्या खातीर घरांनी ग्रेस्त काय बरोवन गेल्ली मनशाच्या घरांनी संवसारी संगतीक जागो दिल्लो जेजूक जागो मेळ्ळो ना बाबा भयणी मागया आमी कुटुंबा खातीर आज जेजू 2020व्या वर्सा एक जर तर येता आमच्या घरांनी जेजूक जागो मेळचो ना कित्याक तो जागो मोबायलांनी काण गेला तो जागो आमच्या आधुनीक टॅक्नॉलॉजीन काण गेला कंप्युटरांनी काण गेला आज ऑनलायन संगतींनी आज जेजून तो जागो काण गेला आज पयशे आस्त बुदीक संवसाराच्यो संगती आज जेजूक नेगार करतात आमच्या कुटुंबांनी जेजूक जागो ना जेजू कडेन मागो वेळ ना आज आमच्या क्रिस्तल्या जाणांक इगर्जेक येवंक नाका तसली परिस्थिती उपजल्या मागया बाबा भयणीनो मोगळा जेजो आज तुवें आमच्या कुटुंबांनी जल्मोंक जाय जेजू आज आमची कुटुंबां वाट सुकल्यांत आमच्या कुटुंबांनी भुरग्यांक भक्त उणी जाल्या आवय बापायक भुरग्यांक आत्मीक शिक्षण दिचें म्हणलें ना जेजो संवसाराचें शिक्षण पुरो आमच्या भुरग्यांनी जोडल्यार पुरो फाल्यां जिवितांत कश्ट येतना कशें फूड करतात तें तांकां पडोवन वचोंक ना सुम्यान जेजो आज तुजी कृपा आमच्या कुटुंबांनी वाळय जेजो आमची कुटुंबां आत्मीक तरान ग्रेस्त कर संवसाराच्या संगतींनी ग्रेस्त करिनाका सोम्या आज आमच्या कुटुंबांनी वादका विरोध संवसारी ग्रेस्त आनी वायट आनी खोटेपणा विरोध झुजचें बोळ दी जेजो आमची कुटुंबां मागण्याची बीड आरां कर देवाची तुजी कृपा वाळून दी जेजो आमच्या कुटुंबांनी सोम्या आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता आमचे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा
मागे आम्ही बाबा बहिणीनो पिडा आणि अनवरां संवसारावरली निमारच्या कोविड पिडा आज संवसारार विस्तारल्या बाबा बहिणीनो आज आमकां देवान इल्लेशे ह्या दिसांनी पिडा आमचे मदें उणी जाल्या कोविड केदी उण्यो जाल्यात आमी पळयता लोकांक एक तरार उस्वास सोडले बरी निराळ दिसतात पूण सक्कड आमच्या हातान ना युरोपाच्या राष्ट्रांनी परत सेकंड वेव आरंभ जाला परत थोडे कडेन लॉकडावन आरंभ केला थोडे कडेन आज परत्यान मनीस मरून आसात कोविड पिडा विस्तारून आसा बाबा भयणीनो आज आमी मागया देवान आमकां येदोळ राखला आमच्या पिडेंत हें राखला सेकंड वेव येनातले बरी आमच्या भुरग्यांक इस्कालाचे दीस येवचे बरी आमच्या वडिलांक तरणाट्यांक काम मेळचे बरी आमची आर्थीक परिस्थिती सुदारचे खातीर मागया बाबा भयणीनो जेजून आमची काकुळट करचे खातीर ही कोविड पिडा संवसारांतली निवारचे खातीर ह्या कोविड पिडेंतून आमकां देवान सुरक्षीत रावचे खातीर आनी ह्या पिडेंतले भायर येवचे खातीर सर तुज्या पिडेंत हांव सुटका मागया आज कितलींशीं जाणां पिडेन आनी वळवळटात कश्टातात ह्या पिडेंत हांव सुटका दिवच्या मोगाळा जेजू 2000 वर्सां आदीं पिडा गूण करीत तूं गेलोय सोम्या तूं गेल्ले कडेन पिडा चलवली पिडेस्तांक तुवें बरें केलें एक उतार तुज्या उतराचे सक्तीन तुज्या स्पर्शाच्या सक्तीन लोकांच्या जमा मदें सोम्या तुजी एक स्पर्श पिडा गुण करतलो सोम्या तुजी सावळी पडटली तुज्या सावळी पडटना त्या सावळेक सोम्या कितल्या जाणांक भलायकी तुवें लाभयली जेजू आज काकुळट कर जेजू उठ्या रुपार तुजे कडेन मागता जेजू आमी संवसारा खातीर तुजी काकुळट मागता पिड्यांतले आमकां बाचाव कर विशेष तरान ह्या कोविड पिड्यांतले आमकां सुटका दी आनी आमकां बाचावी दी म्हूण जेजू तुज्या लागीं मागता आनी तुजी कृपा मागता सोम्या देवा भूतार काळी स्तोरी म्हाका मागया आमी बाबा भयणीनो आमच्या भारत देशा खातीर भारत देशांत बाबा भयणीनो आज मस्त समाधान ना उत्तर भारत सगळ्यांक घुसपडोन गेला फार्मास रैतांची स्ट्रायक 20 दीस उतरले लोक आनीक स्ट्रायकार आसा आनीक जायते जाण मरण पावले रैत आमकां जेवंक दिवचे रैत मरतात इवांत आंकोडतात थंयच सरकार हट्टान आसा आनी कांयच हे तांची विनंती आयकोंक तयार ना बाबा भयणीनो आज कोणा खातीर सरकार कोणा खातीर जिवीत कोणा खातीर रैत बाबा नो देवान काकुळट देव समजुनी दिवच्या खातीर आज आमकां हट्ट गर्व गरज ना आमच्या राष्ट्रांत लोकांचें बरेंपण जाय आज आमकां एकल्या दोगांचें बरेंपण गरज ना सगळ्या दुर्बळ्या आनी सगळ्या लोकांचें बरेंपण जाय मागया बाबा भयणीनो आमच्या भारतांत देवान सगळ्या आडळतें सुलोवच्यांक देवान समजुनी दिवचे खातीर स्ट्रायकरच्या रैतांक देवान राखचे खातीर तांचे मागणें आयकुचे खातीर कितें तांची सगळी परिस्थिती समजून काडचे खातीर मागया ह्या दिसांनी ग्रामपंचायत इलेक्शन आसा आमच्या गांवांत बरे अभ्यर्थी विसोन येवन दित कोणी राजकीय करचेत आसतना लोकांची सेवा करचेत आसले मंगळा जेजू तूं जाणाय सोम्या ह्या संवसारांत कितें चला जाय तुवेंच सांगलाय सोम्या सर्गी संवसारी बुद्वंत काय साय उरचें ना बगार सोम्या तुजी कृपा साद्या मनशा मारी पातून दाखोवन दितलोय आनी तें आमचें बळ जावन येतलें सोम्या जेजू आमच्या भारत देश हितून राख आनी आमकां बाचाव कर म्हूण तुजे लागीं मागता सोम्या देवा उदार काळी स्तोरी म्हाका आमच्या गरजो आमी देवा मुखार दवरया ही घडी भर तुमी माग उडास करा तुमच्यो वैयक्तीक गरजो आज जिदो लागीं कितें आशेतात मागा बावडतान मागा तुमी
तुम्ही नितळ काळजान कितें मागता जेजू तुमकां दितलो. जेजू न्हू खंयच्याच मनशाक संवसारी संगतींनी पळोवंक ना. कोण ताजे लागीं आयलो, कोण ते कोडकार हरएकल्या जेजून बरें केलें. मागा, पातयेन मागा, तुमच्या कुटुंबा खातीर मागा, तुमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागा, तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा, तुमच्या घरान काम नासतना असल्या खातीर मागा, तुमच्या घरांतल्या पिडेस्तां खातीर मागा, तुमच्या लागीं बुश आराधना येताना थोड्यांनी सांगलां जावं आमचे खातीर मागा, तांचो उडास करा, तांचे खातीर मागा. तुमकां कोणा खातीर मागचें म्हूण दिसता, तांकां मागण्याची गरज, तांचो उडास करा, तांचे खातीर मागा. जेजू आसा तुमचे मागणें आयकूंचे खातीर. खाकोळतीचो समी तो तुमकां राखून रावला. तुमी कितें आज खुशी व्हरतात, खंडीत जावन तो तुमकां दितलो. सबार जाणांनी म्हजे लागीं मागोवंक सांगलां. जोजे म्हणलो एक भाव, ताका तकलेन ट्युमर जाला, प्रॉस्टेट प्रॉब्लेम आनी एका वाटेन क्रिटिकल कंडिशनार आसा. बरो करच्याक तो मागता. एक भयण आपणा कुटुंबांतून मेळोवंक आसता इल्लोसो वांटो मेळोवंक, जिविताचो आदार मेळोवंक मागता. मुंबयतावन प्रमिळा डिसिल्वा म्हणली एक भयण व्हेरिकोस वेन्सच्या दुखीन कठीण वळवळटा. भलायके खातीर ती मागता. तिच्या भुरग्यांनी सारक्या वाटेक येवंक मागता. इस्रायलांतून एक भयण आपल्या थोड्या गरजां खातीर मागता. शारोन म्हणलो 20 आनी 3 वर्साच्या भुरग्याक युरिनल इन्फेक्शन जावन वळवळटा. तो गुण जावंक मागता. मस्तू दीस जाले गुण जायना. मुंबयतावन एक भाव आपले बायले भुरग्यांनी ताका सांडलां, ताजेर केस घाल्या. ती केस पाटींग हाडून बायले भुरग्यांनी फाटी येवचे खातीर मागता. कुंदापूर जावन शोभा म्हणली भयण परत आपल्या घराचें काम धरलें बऱ्या तरान जावंक मागता. आनी तांची आनी वायलेट म्हणली भयण आपल्या न्हवऱ्याक बरें काम मेळोवंक आनी भुरग्यांनी बऱ्या तरान शिकूंक पावोवच्या बसत मागता. जे पुतावन एक भयण आपल्या एका कातरी जोड्या खातीर सांगातपणा खातीर मागता. लग्न जावन 25 वर्सां जालीं तरी आनी सारकी सांगातपणान ती जियेनान ती एक जावच्या खातीर ती मागता. एक भयण आपला फॅमिली विजा मेळोवंक आनी भलायकी बरी जावचे खातीर मागता. एक भयण तिच्या पुताक एक बरें काम मेळोवंक, गॅस्ट्रीक पिडा गुण जावं, एक बरी सैरीक मेळोवंक, तिच्या पांयांची पिडा गुण जावं आनी मालायकान दिल्ले संवत्यान इन्वेस्ट केल्ले पयशे पाटी मेळोवंक मागता. बेंगलोरांतून एक क्रिस्तांव भाव ताच्या कुटुंबांत आनी जिवितांत मस्त कश्टार आसा आनी ह्या कश्टांतले सुटका मेळोवंक मागता. बेंगलोर आनी एक भयण पडोवन कठीण मार जाला, ती बरी जावंक मागता. निड्डोळीतावन विनिता पिंटो म्हणली एक भयण विविध पिडेनी कश्ट जाता, ती बरी जावंक मागता. पिडेतावन सुटका मेळोवंक मागता. एक कादरी जोडे कादर 5 वर्सां जालीं भुरग्याचे देणे मेळोवंक आनी संतेक घर बांदूंक ती आदार मागता. बेंगलोर रेशेल कोल्लो म्हणजे एक भयण आपल्या कठीण अस्वस्थ आसा, बरी भलायकी मागता. एक भयण आपल्या पतीन लग्ना पयल्या संबंदांतले भायर येवंक कळनासतना मागता. आनी ती स्त्री लग्ना बैली स्त्री आपलें सूख वळखून तिणें एक कुटाम पाड करता म्हणजे चिंता तिच्या मोतीन येवन ती बऱ्या वाटे परतोवंक मागता. बेळ्ळूरतावन एक कुटुंबाची कोर्ट केस परिहार जावंक मागता. एक भाव पंचायत चुनावान जैत मेळोवंक सर्वांचो आदार आनी सहकार मेळोवंक मागता. बोंदेलचें एक कुटाम कादराचें कार्य बऱ्या तरान जावंक मागता. दोगां भयणी आपल्या भलायके बसत मागतात. एकल्याचें कोरियर धाडलें सुमार दीस जाले मेळोवंक ना, तें मेळच्या खातीर मागता. एका भयणीक एक काम आसून मेळोवन आपल्या पांयांचेर रावंक जावच्या खातीर मागता. एक भाव आपल्या जागेचे समाजचे परिहार जावंक मागता. एक भयण आपल्या भावान भायल्या गांवांत वचोंक मोन करच्या खातीर मागता. एका भावान विजा एप्लाय केल्ली ती बऱ्या तरान मेळोवंक मागता. हे सर्व त्या सावा आमी दवरया. हाचे सांगता आदल्या आराधनाची सर त्या सावा परत्यान सुमेच्या पांयां तडे भेटोवन दिवया. कितें उपकार मेळोवंक ना जेजू तांकां फावो करून दी. ह्या आराधना कुमोकरच्या सर्व दानीक, फुलां दिल्ल्या स्पॉन्सरांक आनी कुमोकरचे विविध कुमोकरच्या सर्वांक, डिवायन वर्ड टीव्हीच्या मालकाक आनी शिबंदेक, आल्तार सुबोनच्या आमच्या धर्म भयणीक, संगीत आनी व्हिडिओग्राफी करच्या आमच्या दोगांय भावांक, दैवीक अमृत आमच्या समितीच्या संध्या, कोविड वॉलंटियर्स हांगासर वावर करच्या आनी कुमोकरच्या सगळ्यांक देव आशिर्वादीत करूं दी म्हूण मागया. जेजू कडेन आमी मागया. सांगत आस
त्या गाणी आपले उपकार मेळिल्ल्या कसं विचारल्यात इस्रायल ताने एका भयणीन एक आपल्या दुयेक काम मेळोंक मागिल्लें काम मेळ्ळें अर्गां शारल म्हणल्यार एका भयणीक बरी भलायकी मेळोंक मागिल्ली मेळ्ळी आनी प्रवीण म्हणलो एकलो भाव परगांवाक पावलो ती अर्गां दितात मोगला जेजू ह्यो सर करतो तुजे मुखार दवरता हांव जेजू तूं तुजेर आमचो विश्वास सोमया कलत्या काळजान कलत्या मनान जेजू आमी सर ह्यो करतो तुजे मुखार दवरता सोम्या जेजू आपड तूं आमचो विश्वासी सोम्या तुजेर पातयेन दवरलो खंडीत आज नंतर फाल्यां आमचे उपकार दिताय ह्या भावार्थान सोम्या इतली सर्व मागणी आनी इरादे जेजू तुज्या पांयां तडी दवरता हांव आनी मागता हांव हालेलुया 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 येशुवे 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 जीसस 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 लॉर्ड जीसस ग्रांट अस जीसस लॉर्ड जीसस heal everyone and grant every favor Lord जो आमच्या एक आमच्या घरातले पाव जो आमच्या तुका आम्हाला आमच्या कडे रडता जो आमच्या दुःखात आम्हाला विताव गेलो तुझे पवित्र कृपा देवो दे या पवित्र आत्म्याच्या हातात जो आमका पवित्र कर हर एक आमका उपकार कर जो तू एक लाख आपण दिलो कोणतरच्या कोणच्या न्यारे दरगे बाकी त्याला एक लाख जो आपण त्याच्या हार्ट and heal us Lord Jesus we wait for you Lord to offer everything to Jesus Jesus our master heal us Lord hallelujah hallelujah Hallelujah. Timbiar podiya. Sakramenta sastanaman karuya purvilya rupa patla novyoriti adarya Salvan vicha askat visha avartache moldiya Sashi Baba Tashes Buddha Ullasani Sutiza Buddhi Maima Sastra Sastra Ekastalya Rasina Durga Durga Jaspirita Sama Sami Navarta प्रार्थूया हे देवाचे सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टांचा उडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणे सफळ सदांचे ते आमी बोगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र विस्तारांक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर जो जेतन राज करताय ससनाच्या ससना